वास्को शारांतल्यान सकाळची 7 ती रातची 10 वरां मेरेन अवजड वाहनांक येरादारी करपाक मेळची ना। अशा वाहनांक लागून फक्त प्रदूषणच न्हय तर अपघातांचे प्रमाण वाडटात। ताका लागून ही खूब तेंपाची मागणी आशिल्ली शारांतल्यान अवजड वाहनांची येरादारी बंद करपाची म्हण अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमी फाटीं तुमकां सांगिल्लें की सिटींतल्यान ट्रॅफिक वचपाक येना म्हणून हाचे पयलीं आमी खुबशे पळयलें पोल्युशन जाता तें जाताच, ताजे बरोबर एक्सिडेंट्सूय जातात आनी हांगा आमची वास्को म्हणटा ते कॉम्पॅक्ट एरिया आसा। हातूंत पॉप्युलेशन वायज पळोवपाक गेल्यार सपोज जाल्यार हेवी ट्रॅफिक हांगच्यान वचूंकूच जायना। ती वताली तो आमचें दुर्दैव आशिल्लें, मागीर तांच्या फाटीं लागून तें बंदूय केलें। काल पयलीं एक ऑर्डर आयिल्ली की जेन्ना क्रूज टर्मिनल येतलो तेन्ना हें करतले म्हणून, पूण आतां ताणें कंप्लीट बॅन आमी जेन्ना प्रेस केलें, आमी पत्र बरयलें, रिटर्न बरयलें, सगळें हें केलें, निवेदन केलें, आमी मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळो तेन्ना ताणें कंप्लीट बॅनाची काल ऑर्डर काडल्या। तो घराचो इंट्रस्ट आमकां फर्स्ट आसा आनी म्हाका उलोवन तें मागीर बॅक ट्रॅक करपाची संवय ना। म्हाजे पयलीं कोणें कितें उलयलें ताजे भितर हांव वचना, पूण जेन्ना हांवें भार घेतलो, हांवें म्हज्या मॅनिफेस्टोन पसून सांगिल्लें की हें आमी बंद करपाचो प्रयत्न करतले म्हणून। पूण इतलो टायमाचो तो एक बॅकलॉग आसा पळय तो एका दिसान जायना, तरी पूण वी सक्सिडेड इन गेटींग दॅट ऑर्डर। ती ऑर्डर मेळपाक पसून म्हाका इतली इजी नाशिल्ली, तांच्योय टॅक्निकलिटीज खूब आशिल्ल्यो। कोर्ट आशिल्ल्या कारणान कोर्टान एक्टिविटी जातलीच, सो वी कॅनॉट स्टॉप द एक्टिविटी ऑल्सो, नाजाल्यार कोर्टूच बंद करपाक जाय। सो कोर्ट चालू आसून तें पोल्युशन जायना, ट्रक बंद जायना, हें कशें करतले हो एक व्हडली समस्या आशिल्ली। पयली स्टेप आमी घेतली ती 1 नंबर गेटीनसून वयल्यानसून हें केलें, पूण थोडे ट्रेलर्स बी आसा पळय तांकां टर्न मारपाक तितली स्पेस मेळना, सो ते अशें 9 नंबराकसून येता। सो ह्यो टॅक्निकल डिफिकल्टीज आसात त्योय बी लोकांनी मातश्यो समजच्यो। आमी CMा कडेन प्रेस केला की बेगींतल्या बेगीन मिटींग घेवन गेमनाक आपोवन नॅशनल हायवेक आपोवन तो जो कनेक्टिविटीचो धाकटो पार्ट उरला तो बेगींतले बेगीन कंप्लीट करचो। म्हणजे ताका बेगींतले बेगीन म्हणल्यार 2 दिसान जावपाना, तो ताका एक 6 म्हयने लागतले। तो जेन्ना पळय लागत एक वॉर फुटिंगाचेर काम घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता तो फूल ट्रॅफिक भायल्या भायर हायवेचेर वतलो आनी खंयच्याच परिस्थितीन हातून भितर येवचो ना। सो एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप वी आर नाव टील 10 वी हॅव टेकन, ते 10च्या भायरूय आमी एक्सटेंड करपाक पळयता। कोर्ट आशिल्ल्या कारणान एक एकदां क्रूज टर्मिनल लागली जाल्यार ताका हांगेवटेंतल्यानूच येवचें पडटा। सो ह्यो सगळ्यो टॅक्निकलिटीज आसा, म्हणून हांव इतलेंच सांगता वास्कोकारांक की आमी एक मेजर स्टेप पयलो घेतला वीथ द गव्हर्मेंट एज सपोर्टेड अस। दुसरो मेजर स्टेप घेतले, म्हणून खंयचेय एक वस्त जेन्ना बंद करता तेन्ना ताका ऑल्टरनेटीव दिवचो पडटा। विदाउट दॅट सेकंड ऑल्टरनेटीव आमी बंद केला, सो जेन्ना सेकंड ऑल्टरनेटीव आमी तांकां दितले तेन्ना ऑटोमॅटिकली वास्को सिटीन म्हणटा तो हे हॅवी व्हेहिकल्स येवचे ना। इतले वर्सां चालूच आशिल्ले, सो तांकां एक तो रूट संवय जाल्ली। आतां हातूंत 2 गोश्टी आसा, एक तर ट्रॅफिक जेन्ना येता तेन्ना हांगा ह्या फूल रुटार पेट्रोल पंप्स खूब आसा, सो तांचे पेट्रोल पंपा कडेन तांचे टायअप आसा। सो आतां सडनली जेन्ना ते तेवटेंतल्यान वतले पळय तेन्ना तांचे जे क्रेडीट फेसिलिटी आशिल्ली नाजाल्यार तांचे पळय एक हें आशिल्लें तांचे कडेन तें कमी जातलें। सो ताज्या खातीर ताणें आमकां पयलीं सांगिल्लें की आमी एम्प्टी ट्रक्स तरी भितर हाडटात म्हणून, भरून व्हरतात म्हणून। आतां 2 गोश्टी हातूंतय 2 गोश्टी आसा, कितें एक तर गेट नंबर 9 कडेन वचून ब्रिज रेडी जावना। सो थोडो टायम म्हणजे म्हाका दिसता आतां 7 ते आमी 10 बंद केला आनी व्हेरी स्ट्रिक्टली आमी फक्त एम्प्टी ट्रक्स फक्त कोणाक पेट्रोल घालपाक जाय जाल्यारूच अशें भितर एलाव करपाचें असो विचार करता। पूण आमी तांचे कडेन ट्रान्सपोर्टरा कडेन उलयतात की तुमी घालपा आसा सपोज पेट्रोल जाल्यार तुमकां आतां आनी खंय तरी वेवस्था करची पडटली। एकूच पेट्रोल पंप हे हांगा सिटींतले ना, हायवेचेर आसा, सो तुमी तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या। प्रॉब्लेम कितें जाला, ऑर्डर कालूच आयल्या, सो कालूच ऑर्डर येवन मागीर 1 दीस पयलो रोखडेंच इम्प्लिमेंट करप हें मातशें शक्य कित्याक जायना, कित्याक ट्रान्सपोर्टरांक आपल्या ड्रायव्हरांक सगळ्यांक कितलेशे ट्रक्स न्ही ते, 1 आनी 2 ट्रक न्ही, आनी हजारांनी ट्रक्स येता। सो तांचे कडेन सगळ्यां कडेन मेसेज पावपा खातीर एक आमचें उलोवणी चालू आसा। सेकेंडली आमी PWDक आनी म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां जाता तितले बेगीन तांणी बोर्ड्स करपाक जाय, आनी नो हॅवी व्हेहिकल वील बी एलावड इन द सिटी बिटी म्हणून ते घालून सपोज तरी पूण येता देन पुलीस हॅज गॉट अ रायट टू फायन दॅम। अजून पर्यंत तांकां फायन करपाचें फाल्यां सांगतले आमकां खबरूच ना म्हणून। तुमची ही ऑर्डर टॅक्निकली आमकां मेळ्ळ्या, सो ती पब्लिकली जावपा खातीर बोर्ड करपाक जाय आनी तांची वेवस्था करपाक जाय। ती ह्या 8 दिसां भितर जातली आनी कंप्लिटली स्टॉप करपा खातीर आमी प्रयत्न करतलेच।